आमकां सगळ्यांक दिसतालें की लेटर जर विथड्रॉ केलें ना किमान तो लेटर एबेयन्सा दवरता आशिल्लो, कारण जें लेटर ताजें अप्रुवल घेनासतना इश्यू गेल्लें आसा तें लेटर इजिली एबेयन्सा दवरपा जाता. आपल्याक खबर नासतना तुमी लेटर दिलां, हें लेटर एबेयन्सा दवरा, मागीर चवकशी करून पळोवया. पूण तें करना आसतना ताणें एक कमिटी अपॉयंट केली आमच्या मेमोरंडमाचेर स्टडी करपाक. म्हणजे हो सरासर गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर अन्याय आसा. जे पद्दतीन हें एजिटेशन हँडल करपाचो प्रयत्न सरकार करता हें बरोबर न्ही. ताबडतोब 144 कलम सरकारान फाटल्यान घेवचें. आनी म्हाका दिसता हांव केंद्र सरकाराकय अपील करतां, कोणाचेंय प्रेशर आसूं कितें आसूं, केंद्र सरकार हें आख्ख्या देशाचें केंद्र सरकार, सगळ्या राज्याचें केंद्र सरकार. खंयच्याच राज्याचेर अन्याय जावपा ना हें पळोवपाचें काम केंद्र सरकाराचें. आनी म्हणून हें जें लेटर दिल्लें आसा तें ताबडतोब तांणी विथड्रॉ करचें. आतां तें विथड्रॉ करपाक म्हणजे तुमी एक अन्याय करतात आनी तो अन्याय सारको करपाक मागीर इन्वेस्टिगेशन करतात. हो कसलो न्याय? हें कसलें गव्हर्नन्स? तुमी पयलींच हें करपाक आशिल्लें, कमिटी फॉर्म करपाक जाय आशिल्ली. म्हणजेच तुमी गोंयकारां कडेन फटींगपण केल्यान आनी थंय ह्या आमच्या मुख्यमंत्र्याक कितें वालोर तो दाखयल्लो आसा. म्हणजे तुमी गोंय हें ल्हान म्हणून तुमी गोंयांक इग्नोर करतात. He has exceeded his jurisdiction, he has exceeded his authority, directing these 3 persons to give a surety of a government officer. This has been done at the behest of the state, the ministers involved in the state, so as to basically try and intimidate any government surety coming forward to intimidate that person. Do not stand surety for these 3 persons. आमची आवयक जीव दिवपाक आमी रेडी आसा. तुज्यान जें कितें करपाचें आहा न्हू करूं शकता तूं. एक दीस न्हू, म्हयनो न्हू, वर्सभर जेलीन सगळें सोडून आमी जेलीन बसपाक रेडी आहा. तुज्यान कितें जाता तें तूं कर.